प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज सोमार नायचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विसपूर वोड 10 ते 17 पर्यंत। लूक chapter 13 verses 10 to 17। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजू एका सबाता दिसा एका देवस्थानान शिकोवन दितालो। ओचित ताच्या मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवचारान अपंगूळ केल्ली एक बायल। ती सारकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तकली उखलून नीट उबी रावंक जायनासलें। जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, "भगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली." आनी ताणें आपले हात तिचे दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली। पूण जेजून साबाता दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोळून असो लोकांक उलोवंक लागलो, "वावर करूंक 6 दीस दिल्ले आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात, साबाता दिसा नाका." प्रतिपालून सोम्यान ताका म्हणलें, "अरे दोंग्यानो, तुमच्या भितरलो जोण एकलो धांवणीक बांदलेल्या पाडकाक गाडवाक सोडून ताका साबाता दिसा उदकाक व्हरोना, तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे धुवेक ह्या साबाता दिसा सोडची न्हय आसली?" अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली। पूण ताच्यो अजापाच्यो कोरण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली। प्रितीच्या बाबणीनो, आतां जे शिवर्तमान आमी आयकलां आयचें, तातूंत आमी पळयता की जेजू एके पोंगी जाल्ले बायलेक साबाताच्या दिसा बरी करता। आनी बाबणीनो, ही पोंगी जाल्ली बायल 18 वर्सां ती बरी नासली। बाबणीनो, 18 वर्सां बरी नासली जाल्यार म्हणजे 18 वर्सां ती साबाताच्या दिसाच देव मंदिरान येताली। आयकात बरे भाशेन बाबणीनो, ही जी पोंगी बायल आसली, ज्या तिच्या कुडीन त्रास आसले, तिका पडूंक नासले बरे भाशेन, खूब दूख आसली, खूब त्रास आसली, म्हणजे 18 वर्सां ती साबाताच्या दिसा देव मंदिरान येताली। पूण तिका कसलोच फायदो जावंक नासलो, कांयच बरें जावंक ना तिका खूब त्रास जायत वेताले। आतां ती जाणटी जायत वेताली, तिका कितले दूख जाताली, आनी तरी ती देवाचो मोग कोत्ताली म्हणून कायद्या प्रमाणे साबाताच्या दिसा देव मंदिरान येताली। पूण तिका कसलोच फायदो जावंक ना। ती फकत धर्म कोत्ताली, कायदो कोत्ताली आनी घरा वेताली। पूण ह्या साबातीच्या दिसा 18 वर्सां जावन जेजू थिंचोर देव मंदिरान शिकयता। आयकात बरे भाशेन बाबणीनो, ही बायल 18 वर्सां बरी नासली, पूण 18 वर्सां जावन त्या दिसा साबाताच्या दिसा जेजू देव मंदिरान शिकयतालो आनी ही बायल, पोंगी बायल, त्या साबाताच्या दिसा देव मंदिरान आसली आनी ती देवाचें उतर आयकताली। आनी जेन्ना जेजून तें उतर शिकयलें, त्या उतराची सजमणी दिली, आतां तिणें जेजून त्या साबाताच्या दिसा ते पोंगी बायलेक फुडें आपयली आनी सोबे माजार तिका पेखोणी दिली। बाबणीनो, देवाचें उतर आयज आमकां सांगिना की जेजू थिंचो देव मंदिरान शिकयतालो आनी तो शिकोवचे पयलीं तिका पेखोणी दिली ना। ताणें पयलीं शिकोवन दिली, पयलीं त्या उतराची सजमणी दिली आनी उतराची सजमणी दिल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान जें जेजून शिकयल्लें तें आतां घडोवन हाडलें आनी हे पोंगे बायल जी 18 वर्सां त्रासान आसली तिका पेखोणी दिली आनी तिचो सगळो लोक अजाप जालो। आयज बाबणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा,
आमी जेजूचे शीश म्हणटा, आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, आनी जेजू म्हणटा जो कोण ताजेर बावाट दवरता, जी अजाबां जी कामां ताणें केल्ली ती बावाट्यांनी करूंक जाता. म्हणजे ज्या भाशेन जेजून त्या दिसा सबाताच्या दिसा जेन्ना तो ह्यो संवसारांत आसलो तो लोकांक शिकवण दितालो, त्या उतराची सजमणी दितालो, ते उतर सोंपें करून आतां तो पेकोणी मिलाग्री कोत्तालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी भावार्थी जाल्या, आमी खरे जेजूचे पाटलावदार जाल्या, आमी कितें करूंक जाय? आमी खरे पाटलावदार जाले, आमी भावार्थी जाले. कित्याक फकत भावार्थी स्वर्गार वेतले. जो लोक धर्म करता, जो लोक मिसाक वेता, जो इगोर्चेर वेता, तो स्वर्गार वचोना. जो कोण भावार्थ दवरता जेजूचेर तोच स्वर्गार वेतलो. म्हणजे आमी भावार्थी जाल्या. जे भाशेन जेजून काम केले तेच भाशेन आमी काम करूंक जाय. आमी उतर शिकोवंक जाय, आमी उतर पाडूंक जाय, आमी ते उतर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, त्या उतराची सजमणी दिवंक जाय. आनी ते उतर सजमणी दिल्या उपरांत भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा तिचो राजीर आसतलो आनी जे शिकयलां तें कोडीत करतलो, तें घडोवन हाडटलो. मिलाग्री आनी पेकोण्यो फावो जातल्यो. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या उतराचेर बरी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आमी इगोर्जेक वेता, आमी देवस्थापन करता, फकत आमी कायदो करता काय? आमकां कायद्या प्रमाणे मीस चुकोवंक आसतना आयताराचे आमी खूब वस्तू करता, आमी सदां तेर्स करता, आमी खूब मागणे करता, पूण आमी करता आनी आमचें जिवीत बदलता काय? आमचो संबंद जेजूशी गोड जाता काय? आमी जेन्ना इगोर्जेन वेता, आमी जे जर आयकता ते आमच्या जिवितान आमकां कसलो बदलाव जाता काय? हो फकत आमी धर्म करता, फकत हे आमी देवस्थापन करता, फकत ते कायद्या प्रमाणे आमी देवाक राग येना फुडें येवंक नाका म्हणून आमी इगोर्जेन वेता. ओ आमी खेरीत भाशेन जे आमी आयकता ताजेर आमी नियाळ करता, आमचें जिवीत बदलता. आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता आनी आतां जेजूची राजवटकी, जेजूचे राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. हें आमी करता जाल्यार भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेजू म्हणटा वसात, आख्या संवसारान वसात. काल आमी मिशन संडे आमी केलो, तातूंत जेजू आमकां सांगता वसात आख्या संवसारान आनी म्हजें उतर परगट करा. एक दीस केलो आमी मिशन संडे. आयज सोमार जाल्या उपरांत आमी विसरता की आमकां ह्या संवसारान कित्याक धाडल्या, फळां हाडपाक. तोखतात कसलीं फळां? आमी ह्या उतरान रिगून रावुया, हें उतर आमीच पाडुया. आनी उतर आमी शिकल्या उपरांत, हें पाळपाक आमी कॉमेस केल्या उपरांत, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेल्या उपरांत दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आनी थंयसर तांकां पिकोवणी, तांकां बरें जे जेजून आमकां कोडीत केलां, काबार केलां खुर्सार, तें आमकां फावो जावपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.